नमस्कार. सडेतोड नायक करीत आज आमचे कडेन खास गेस्ट आसा रोहनबाब खंवटे, टुरिजम मिनिस्टर. रोहनबाब, तुमकां आमच्या स्टुडियोन येवकार दिता. थँक्यू. म्हाका दिसता न्ही आमची चर्चा टुरिजम पॉलिसी बद्दल प्रामुख्यान जावची. इतल्या खातीर टुरिजम हें सदांच एक गोंय म्हणलें की खंय गोंय ब्रँड जालां. तूं जगार वच, इंडिया लोकांक खबर आसतलें काय ना खबर ना, पूण गोंय खबर आसता. अमेरिके वच, खंयी वच. सो हें जें पळय कितें गोंयान इतलीं वर्सां कमयलां ताका वेवस्थीत दिशा दिवची. भायले ट्युरिस्ट हें सगळें पळोवपाक येवचे आनी हाय स्पेंडींग ट्युरिस्ट हाजे खातीर पॉलिसीन भितर तुज्या मनान अशें कितें आहा की तूं फुडल्या कांय वर्सान बदल करूंक सोदता? गोवा एज तूं म्हणटा तसो सदांच हॅज बीन अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर टुरिजम. आनी टुरिजमाची आमी गोंयची समज संख्या पळयली जाल्यार वी आर जस्ट अबाउट 1.5 मिलियन, म्हणजे 15 लाखाचें आमचें पॉप्युलेशन. 15 लाखाच्या पॉप्युलेशनान वी आर एट्रॅक्टिंग रफली अबाउट 8 मिलियन टुरिस्ट, डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल एवरी इयर. प्री कोवीड फिगर्स घेतलेले. पोस्ट कोवीड फिगर्स वर रफली अबाउट 3 मिलियन इन 2022. सो फिगर्स आर इंक्रीजिंग. 30 लाख पर्यटक गोंयान येतात. 30 लाख न्ही, 80 लाख. 80 लाखा वयल्यान 30 मिलियन. 30 लॅक्स म्हणजे 3 मिलियन. ओके. सो सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार वी हॅव टू नाव डिसायड वेदर वी वॉन्ट द क्वांटिटी टू कॉल द नंबर्स ऑर वी वॉन्ट द क्वालिटी विच कॅन हॅव द पर कॅपिटल स्पेंड. सो हो सरकार येतकर मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करतकर द विजन डॉक्युमेंट इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. वी हॅव लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम स्टेट्स लायक केरला where they have changed that whole concept from quantity to quality. And if Kerala सारकेली व्हडली स्टेट करूंक शकता जाल्यार इट इज व्हेरी इजी फॉर अस टू अचीव. हे करतले जाल्यार यू नीड टू हॅव लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर. एक म्हणल्यार सगळे स्टेक होल्डर्स, तो शेकवालो असो, वॉटर स्पोर्ट्सवालो असो, टॅक्सीवालो असो. एक बरो प्रक्षोभक स्टेटमेंट केल्लो. शेक घेतात, शेकाची कन्सेप्ट कित्याक लागून आयलो की स्थानीक लोकांक संधी मेळची टुरिजमांत. स्थानीक लोकांक म्हणटा तेन्ना तांचो फूड आयलें, आतिथ्य आयलें, लोकांचे संबंध येता. म्हणटकीर जालां ताजें आतां उलटें. शेक्स घेतात, शेक भाड्याक दितात, शेक काडून दुसऱ्यांक चलोवपाक दितात आनी नेपाळी हांगा येवन शेक चलयतात आनी रांदतात. म्हणजे हो जो पळय कितें. सो कितें जाता, मेन समज आमी टुरिजम म्हणटा इज अ इकॉनॉमीक चर्नर फॉर द स्टेट आनी कंट्रिब्युट्स टू द GDP एट लार्ज आनी प्रोवायड्स एम्प्लॉयमेंट, जाल्यार इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस टू पुट इट रायट. आता इट इज नो लॉंगर द ओल्ड स्टोरी की गोवा इज अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन and will remain a preferred destination if we don't put our things intact. You have competition from neighboring states. The new airport from foreign countries. No, you have within the country itself you have competition from neighboring states. You have competition internationally. And as per reports received, we have to start thinking beyond what we are doing. So एक म्हणल्यार विजन डॉक्युमेंट when we say quality over quantity. At the same time we said Goa beyond beaches. गोंया फक्त नोन फॉर आवर पार्टी लायफ, नायट लायफ, हें अस्तित्व गोंयचें जावन पडलां. आनी ताज्या खातीर एवरीडे हेडलायन्स. बियॉन्ड बीचीस म्हणटा तातूंत एक बरें ताका एक पर्यावरण तत्वूय आसा. तें पर्यावरण तत्व आसा की आतां बिकॉज ऑफ द क्लायमेट चेंज दर्याची पातळी वाडटली, दर्याचें उदक भितर येतलें, दर्या वेळो संकटान येतले फुडल्या 20 वर्सान. कारण आतां एक जागतीक अहवाल आसा, बॉम्बे सिटी डेंजरान, गोंयचे कितलेशे मिरामार सारके भाग डेंजर. सो ह्या परिस्थितीन भितर आमी जर शिफ्ट करत जाल्यार फुडल्या कांय वर्सान एक पर्यावरण. चॅलेंज खंय आसा, चॅलेंज आसा की द स्टेक होल्डर्स नीड टू अंडरस्टँड एंड फॉर दॅट वी नीड टू डॉक्युमेंट अ पॉलिसी ऑर अ एक्ट. आज आमी एक्ट आज पर्यंत इतली वर्सां टुरिजम जरी मेन स्टे म्हणटा जाल्यार एक्ट ना. दात नाशिल्ल्यान तुका जाय तशें चलता आनी एवरीथींग द ब्रंट कम्स बॅक ऑन टुरिजम. हो एक्ट ना म्हळ्यार कसलेच तरेची एक्शन घेवपाक तुमी. वी हॅव हॅड अ प्रिव्हेन्शन ऑफ मेंटेनन्स एक्ट, बाकीचे बारीक बारीक एक्ट्स विच टेक्स केअर ऑफ सर्टन थिंग. तूं भायर जेवता, भायर कितें उडयता, बिचार कितें करता, हाजेर एज पब्लीक न्यूसन्स यू कॅन एक्ट अपॉन, बट इट हॅज इट्स ओन रिस्ट्रिक्शन्स. सो टुडे वी हॅव इन द लास्ट 1 year वी हॅव फॉर्म्युलेटेड अ होल एक्ट. नालसर म्हणून जी एजन्सी आसा एट इन दिल्ली विच इज quite working on all these legal aspects in the country. We have taken them on board and they have already drafted. It is in a finalization stage. And at the assembly, it's going to be strict act. It's a proper. This will be a proper act with rules and regulations, which will take care of the tourism as a trade to ensure that it is inclusively thought about and regulated well, so that everybody in that regulation is able to deliver quality services what the quality client wants. पूण ताजे वॉच कोणी दवरप, हो एक्ट इम्प्लिमेंटेशन कोणाच्या हातान आसतलो? इम्प्लिमेंट सरकार करतली न्ही. एकदा सरकार केली, इट्स गोइंग टू बी इन द हँड्स ऑफ पुलीस, special police. Tourism department becomes the nodal agency, the main person to enact the act. It's a department, the government is enacting an act through tourism.
एवरी डिपार्टमेंटल एन्सिलरीज जे तुका जाय पडटा स्टेक होल्डर अदर डिपार्टमेंट्स पुलीस जाय पडटा बाकीचे कोण जाय पडटा दिस विल बी पार्ट एंड पार्ट हू विल बी लिंक्ड विदिन द पॉलिसी आय मीन विदिन द एक्ट एंड ऑल्सो द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स सो एव्हरीथिंग विल बी व्हेरी क्लियर आज कशें आता इलिगल टाउट्स आम्ही ड्रायव्ह चालू केली आनी वी आर बुकींग अंडर मेंटेनन्स एक्ट पूण त्याच टावटाक जे प्रश्न पुलिसीन विचारपा जाय ते विचारले जाल्यार खुबशे आमकां इन्व्हेस्टिगेशन केले जाल्यार आमकां रिपोर्ट्सूय मेळटा ऑफ थिंग्स वेर वी गेट अ बॅड नेम टुडे वी टॉक अबाउट प्रॉस्टिट्यूशन आनी कितें नायट बार डान्स बार्स हे सगळे कोणा कडल्यान सुरवात जाता इलिगल टाउट्स तातूंत भितर एक बरो एक प्रश्न असतो असो की कांय वर्सां पयलीं ट्युरिस्ट पुलीस म्हूण केल्ले आनी तांकां ड्रेस बी असो दिल्लो की मायल्ड ड्रेस खाकी घालतकीर तो मातसो रफ दिसता सो मायल्ड ड्रेस धवो ड्रेस ताणें वचप ट्युरिस्टा कडेन वागप पूण हालीं दिसतीच पडना ट्युरिस्ट पुलीस आमकां वी हॅव टेकन अप दीस इश्यू एंड दीस सीजन मुख्यमंत्र्यांनी प्रॉमीस केल्या कित्याक वी वर शॉर्ट स्टाफ्ड coastline of 104 kilometers cannot be manned by 62 odd police. You need a DYSP with a whole police team regulating tourism activities because that becomes your mainstay. दूसरा it is pat and pinch. If we are today doing ease of doing business and asking investors to come, की minimum documentation and online तू वच आणि तुझे हॉटेल रजिस्टर कर आणि तुका इन्व्हेंटरी तुजी वाडय which will complement Goa. At the same time illegalities बंद जावपाक जाय आणि illegalities जे जाता which is immediate revenue leakage to the state, we need to ensure it is tapped. And ताजे खातीर we have also started levying heavy fines. So एक वाटेन pat and pinch approach, दुसऱ्या वाटेन act in place. तिसऱ्या वाटेन द न्यू थिंग वी कॅन जस्ट टॉक अबाउट फ्रॉम गोवा बियॉन्ड बीचीज गोवा बियॉन्ड बीचीज समज आमी गांवांनी वतात जाल्यार वी नीड अ इको टुरिजम पॉलिसी वी नीड अ होमस्टे पॉलिसी वी नीड अ कॅरवन पॉलिसी वी नीड अ एडवेंचर पॉलिसी वी नीड अ वेलनेस पॉलिसी आनी ह्यो सगळ्यो पॉलिसीज आतां पळयल्यो जाल्यार होमस्टे कॅरवन आनी तुजी एग्रो टुरिजमाचेर आर ऑलमोस्ट इन फायनलायझेशन स्टेज एक अर्दान पॉलिसी दुसऱ्या अर्दान इन्वेस्टमेंट कारण निमाणे इन्वेस्टमेंटाकय पॉलिसी जाय पडटा जे इन्वेस्ट करतात तांकां एक खात्री दिसपाक की बाबा आपण ह्या स्टेटीन इन्वेस्ट करत जाल्यार आपल्याक रिटर्न मेळटलेच पूण आपल्याक एक सेक्युरिटी आसतली आनी ती सेक्युरिटी बिजनेस चड वाडोवपाकय मदत करतली सो इन्वेस्टमेंट येवपाचे नदरेन कितें चिंततात गव्हर्मेंट हॅज टू बी अ फॅसिलिटेटर आनी आतां पर्यंत गव्हर्मेंट स्वता धंदे चलयताले टुरिजम सेक्टरान एक्झॅक्टली टुडे वी हॅव रियलायज दॅट पुटींग आवर ओन बिजनेसीस वी आर पेईंग मोर to the operational cost in terms of salaries bakiche and we are not able to market efficiency has its own problems so we will have to ensure that we run it as a business model good ask people to invest and तांचो रेव्हेन्यूचो शेअर गव्हर्मेंटाक परत येवचो which allows us to have a revenue making model without any investment. Mopa Airport, wherein directly like 30% comes. So Mopa Airport 36% of the gross revenue is supposed to come to us. So कांयच करना आसतना फॅसिलिटी तयार केली लँडा प्रमाणे जाल्यार यू गेट अ रेव्हेन्यू. सो अशे तरेचे इन्व्हेस्टमेंट तुमच्या नजरेन आसात तुमकां कोणी मोपा एअरपोर्ट तुम्ही म्हणला म्हणून मोपा एअरपोर्ट येतकर वी हॅव टायड दोन गजाली आमकां जाय कनेक्टिविटी आनी एक्सेसिबिलिटी. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट गोवा बीइंग दक्षिण काशी. टुडे वी आर कनेक्टिंग दक्षिण काशी टू उत्तर काशी इन उत्तराखंड. So why did we do this? We connected the seas to the Himalayas. Why did we do this? We are connecting tier 2 cities with a direct connect. So त्या connectivity in खुबशे आमचे domestic tourists जे corporate आसा spending capacity आसा direct flight national they never used to come to Goa. Now Today Mopa opening the channelizing this through Mopa. One day Bharat Sarkar गोवा गव्हर्मेंटान एक बरो डिसिजन घेतलो ह्या सीएमान एअर फ्युएल ताजो रेट कमी केलो. सेंटराकडे उलयतकर आनी आफ्टर गोईंग अँड पार्टिसिपेटिंग दीस ट्रॅव्हल मार्ट्स हॅव्हिंग सिरियस मिटिंग्स विथ एमिरेट्स कटार द मेन थिंग वॉज दे आर हॅपी टू कम. When we took up this issue with the center, the Union Minister for Civil Aviation was of the opinion कि 26% जे पहिले तुम्ही देवयात, then we will look at this option. So as we can say, the मुख्यमंत्र्यांनी बरे डिसिजन घेतला, which is that we have already reduced. मोपाक कितलेशे आता दुसरे आसा that revenue कमी जो जाला आज we have lost revenue because the numbers have not increased. So we have done our part. Now we are taking up with the center to ensure that the number of flights, whether on seat sharing, additional seats with international carriers आणि domestic increase. So aviation fuel हांगा वाडले जाल्यार आमचो GST तितलो VAT तितलो आमचो वाडटलो. प्लस कनेक्टिविटी टू युरोपियन मार्केट्स वाडटली. पूण आमी हे दृश्टिकोन एक 20 वर्सां फुडें टुरिजम कशें आसतलें जगभर हे येवजून आज पावलां काडची पडटली. अदरवायज वी विल बी लॉस्ट इन द होल. रोहन बाबा हांव म्हणटालो तेंच की बियॉन्ड द बीचीस हें म्हणटा तेन्ना आमचो हिंटरलँड एट्रॅक्ट करपा खातीर अशें कितें आमचे कडेन आसा एक तर प्लॅन्स किंवा इन्वेस्टमेंट
हाजे खातीर अशें कितें ताळमेळ जोडपाक जाय की आमी एक असो कन्सेप्ट पयलें म्हणल्यार गोंय वी हॅव टू एन्श्योर दॅट वी वर्क ऑन अ व्हेरी सस्टेनेबल मॉडेल. येस आमी कितें करता तेन्ना वी शुड नॉट एक्सप्लॉयट इन अ मॅनर की आमची स्वताची अस्तित्वच ना जावप. सो ते सस्टेनेबल मॉडेल करतले जाल्यार वी नीड अ पॉलिसी इन प्लेस. सो आज होमस्टे पॉलिसी केल्या कित्याक गांवांनी काय डिपार्टमेंटाचे नाल्यार कोणाचे प्रॉपर्टी आसा काय ना इज अ सेकंडरी पार्ट. फर्स्ट इज हाऊ डू यू ensure that you empower the local communities in the areas which are in rural belt as rural tourism. मेघालयाक हांवें अशें पळयलां बरी घरां मेंटेन करतात लोक. सो तुमी आतां जी होमस्टे पॉलिसी आतां आमी अनावन्स करतले होमस्टे पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान वी आर टार्गेटिंग द होल रुरल बेल्ट नॉट द सिटीज. वी आर इन्सेंटिवायझिंग द होमस्टेज टू पीपल हू विल प्रोमोट होमस्टेज आनी त्या होमस्टेच्या माध्यमांतल्यान टुरिस्ट लॉंग स्टे शॉर्ट स्टे कोण येतलो स्पिरिच्युअला खातीर येतलो ताकाय माध्यमांतल्यान ही कॅन गो. ना आय विल कम टू दीस. सो कल्चर कोणाचे गोंयचे कल्चर गोंयचे ट्रेडिशन गोंयचें जेवण हें तुका गांवांतलें कशें आसा हें आनी कितलें सुंदर आसा आनी आमचे लोक कितले थंय सुंदर आसता. आमी अतिथी देवो भव जेन्ना म्हणटा हाव इट कम्स आउट फ्रॉम द हार्ट विल बी सीन इन द. ह्या दिसांनी जर कोणी आयलो किंवा श्रावणान तांकां गोंयच्यो ज्यो वेगळ्यो भाज्यो रानांनी मेळपी हे लोकांक दिस इज वॉट वी नीड टू शोकेस आनी ते करतले. आतां फॉर एक्झाम्पल फेस्टिविटीज टुडे फेस्टिविटीज वे ओनली फॉर शिगमो आनी कार्निवल. गोंय वॉज नोन फॉर शिगमो आनी कार्निवल ताच्या मागीर ना. आज सांवजो वी हॅव स्केल्ड इट अप. चिखलकाल्याचें आज फवर पळयलो जाल्यार इट इज क्रॉस्ड एवरी बॅरियर टू से दॅट वी हॅव अ ग्रेट फेस्टिवल इन गोवा. A 3-day festival which has got with a great response from the people domestically internationally. आणि आमी जेन्ना भायलो फेस्टिवल्स इतले वयल्या लेवलाचेर करून आमीच उलयतात जाल्यार आमचो फेस्टिवल कित्याक चिखलकालो आनी सांजांव फेस्टिवल हाका रिस्पॉन्स मेळटलो कारण सांजांव कशें आसा सोरोय आसा चिखलकाल्याक ते देवळाचे फॅसिलिटी. सांजांव वी गोंय इज ऑन कम्युनल हार्मनी and this government ensures that every religion caste is respected and their traditions are respected. Exactly. So कारण कशें टुरिस्ट आयलो म्हणून जायना तो तुमी म्हणटा डिसेंट सांवजो जालो. we had a great response. We had it at Davji Old Goa. आमचो राजेश फळदेसाय was there and he has managed a good show there along with the people and ensuring that domestic and international tourists take part. Chikalkalo we have had 3 days of this. The first day was with Rahul Deshpande. 2,500 crowd बसून राहुल देशपांडेक आयकप आणि मुद्दम पयशान राहुल देशपांडे म्हणजे लोक सामके अमेझिंग. इट वॉज रियली गुड. पूण निमाणे आमचो मेन कितें आसा चिखलकालो इज नॉट ओनली अबाउट द मड फेस्टिवल. देर इज सो मच ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर बिल्ट अराउंड इट which we don't nobody knows which connects you to spirituality. आणि फॉरेन टुरिस्ट जर आमकां अट्रॅक्ट करपाक तेच खातीर आनी गोंय आमी सदांच ते दक्षिण काशीच्या नांवान सप्तकोटेश्वर टेंपल जावं पोंडा तालुका जावं असल्यो फेस्टिविटीज जावं जेन्ना हाडटले तेन्नाच in the long run people will realize that Goa has monsoons, Goa has hinterland, Goa has festivities, Goa has homestays, Goa has adventure, Goa has wellness. हे सगळे त्या टायमार कळून येतले. स्पिरिच्युअलिटी हो आतां सध्या टुरिजमाचो जागतीक एक विशय जाला आनी लोक वेगवेगळे कन्सेप्ट काडून बरे लोकांक अट्रॅक्ट करतात. तातूंत भितर सोरो नासता, ड्रग्स ना, मस्तीपण ना. सो एक लोकांक गोंय म्हळ्यार फक्त लोकांक दिसता सोरो आनी रेव पार्टीज ताजे भायर वचून आनी हाजो गोंयाकय फायदो कारण कल्चर जे आमी अपेक्षा करतात ताजे. सो अशे तरेचे वेगळी कितें आयडिया केल्या स्पिरिच्युअलिटी वी कॅनॉट कंपेर आवरसेल्स विथ चेन्नई ऑर अदर स्टेट्स. सो आमी 2 गजाल्यो केल्यो. आमकां गोंया समज वाडयतले इन टर्म्स ऑफ टुरिजम गेटिंग द रायट टुरिस्ट जाल्यार 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड कनेक्टिविटी आनी एक्सेसिबिलिटी. कनेक्टिविटीच्या माध्यमांतल्यान टुडे वंदे भारत जावं or we are talking about the Mopa airport. We have started touching second 2 new areas. Dehradun touch kरून आम्ही ऋषिकेश हरिद्वार टच केलो. Today you have international tourists coming they which don't come to Goa and which would have not come to Goa because of the long travel of 7-8 hours. आज 2.5 hours travel so they can opt to come to Goa for 2 days and go back. Similarly a tourist from Goa can opt to go there and come. So आम्ही जेन्ना गोंया येता जाल्यार today what we are doing? Today we are trying to stitch शिव दर्शन, देवी दर्शन, तांबडी सुर्ला आसा, सप्तकोटेश्वर नार्वे आसा, पोंदा तालुका आसा, काणकोण आसा. सो वी आर डुईंग दीस थिंग्स टुगेदर. आतां जो स्पिरिच्युअलिटीक येता आज पोस्ट कोवीड पीपल आर वॉन्टिंग स्पिरिच्युअलिटी मच बेटर. दे आर थिंकिंग मच मोर. पयलीं नाशिल्लें. आज टुरिस्ट पोस्ट कोवीड इज बीन मोर इमर्सिव वॉन्ट्स द ट्रँक्विलिटी तातूंत भितर जोडून सो हांव कितें आमी आतां कितें केलां वी आर स्टिचींग अलॉंग विथ द स्पिरिच्युअलिटी वी आर स्टिचींग वेलनेस. वी आर स्टिचींग योगा आनी ताजे खातीर वी आर क्रिएटींग इन्फ्रास्ट्रक्चर. आतां पयर बाबा रामदेवक मेळप जालें, ताज्या पयलीं सद्गुरूक मेळप जालें आनी हांच्या माध्यमांतल्यान खुबशे आमकांय लर्निंग्स मेळटा. वी नो वॉट वी नीड टू डू,
हाऊ वी कॅन टेक अ इन्क्लुसिव्ह अप्रोच आणि तांकां समज घेतले इमॅजीन अ सर्किट वे आर डुईंग दूधसागर इज द थर्ड लार्जस्ट वॉटरफॉल इन द कंट्री नोबडी नोज अँड वी आर देअर स्टँडिंग एट 310 meters. दूधसागरा बरोबर तांबडी सुर्ला आसा, तांबडी सुर्ला बरोबर पोंदा तालुका आसा, पोंदा तालुका बरोबर यू हॅव फ्रॉम हरवळे फॉल्स टू सप्तकोटेश्वर टेम्पल आणि हातून ह्याच एरियेन समज वी आर एबल टू कम विथ वेलनेस अँड योगा अँड अदर थिंग्स. आय थिंक दिस विल कंबाईन टू मेक अ टुरिस्ट कम इंटरनॅशनल. कारण कशें ह्यो फेस्टिविटीज म्हणटात, देवळां म्हणटात तेन्ना एक देशी पर्यटकाक एक आकर्शण आसूं येता गोंयचें, पूण ताजे भायर वचून फॉरेन टुरिस्ट, कारण हाय स्पेंडींग फॉरेन टुरिस्ट आणि ते येतकीर आनीक बरे टुरिस्ट येतले अशे तरेचे एक आमी पळय G20 वी हॅड G20 and I was fortunate enough as a minister for tourism to be along with our union minister of tourism to be present for those 3 days of the G20 event. त्या एक्सपोजरान एक कळ्ळें की इंटरनॅशनली टुडे इंडिया इज लुक्ड अपॉन एट अ मच हायर लेवल देन वॉट इट वॉज अर्लियर. आमच्या देशाक जो रिस्पेक्ट मेळटा थँक्स टू आवर हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर, आय थिंक दॅट नीड्स टू बी मॅक्झिमम कल्टिवेटेड एट द स्टेट लेवल. आणि स्टेट लेवलाचेर आमी ताजो फायदो समज करून घेतले जाल्यार इट इज द रायट टायम टू पोजिशन आवर सेल्फ ग्लोबली एज गोवा इज ऑलरेडी नोन. तांकां गोंयाचें ऑलरेडी मोग आसा आणि इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग that those people who we say are foreigners or international travelers were more interested in your culture, tradition, spirituality, wellness, yoga, rather than asking about which are the night parties and which are the coastal belts. So which you India realize, is known for. So you realize what we are thinking and what they are expecting is getting somewhere tuned in. And in the long run, if we are having our all stakeholders doing their things right, वॉटर स्पोर्ट्सवालो आपले ॲक्टिव्हिटी रेग्युलेटेड करता, टेक्नॉलॉजी वापरता, शेकवालो आपलें काम सारकें करता, टॅक्सीवालो आपले एग्रिगेटराचेर सारको येता, काम करता. दीस इकोसिस्टम जी जातली वील गिव अ व्हेरी कम्फर्ट झोन टू द टुरिस्ट हू ट्रॅव्हल्स. स्पिरिच्युअलिटी उलोवपाक बरें आसा, पूण ताजे फाटल्यान एक थियरी जाय, ताजे फाटल्यान एक अभ्यास जाय. असो तुमी कितें हातांत घेवपाक सोदतात? स्पिरिच्युअलिटी म्हळ्यार नक्की कितें जें बाकीच्या राज्यान फॉर एग्जाम्पल केरळाक ना, राजस्थानाक ना, पूण गोंयाक एक वेगळें कितें तरी गोंय दिता आनी ताजी पब्लिसिटी. कारण आमी पयर आयकलां अमेरिकेच्या टायम्स स्क्वेरान आतां गोंयची टुरिजमाचो विचार चल्ला, टुरिजमाचो प्रचार चल्ला, पूण थंयचो मनीस गोंयान कित्याक येतलो? आयच्या परिस्थितीन अमेरिकेच्या मनशाक गोंयान येवपाक कितें आसा खास आकर्शण? कारण ताका गोंया परस कितलेशे अशे तरेचे फॉरेन डेस्टिनेशन्स आसात जी सवाई पडटात आनी चड आकर्शकय आसात. थायलंड लोक चड वताले अमेरिकेंत वेगवेगळी मजा थंय करूंक. तुवें राजू विचारला पळय इज अ व्हेरी पर्टिनंट क्वेश्चन अँड अ व्हेरी गुड क्वेश्चन. कित्याक दीस इज द सेम थिंग वीच वी हॅव बीन ब्रेनस्टॉर्मिंग विथ आवर गोवा टुरिजम बोर्ड वीच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ गव्हर्मेंट आनी इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स. इमर्जिंग मार्केट जेन्ना आमी पळयता USA रिफ्लेक्स, जर्मनी रिफ्लेक्स, UAE रिफ्लेक्स की दे आर द पीपल हू आर स्पेंडर्स अँड आर रेडी टू ट्रॅव्हल. पोस्ट कोविड दे हॅव स्टार्टेड ट्रॅव्हलिंग लॉंग हॉल्स. म्हणजे पयलीं कितें जातालें 10, 12, 14 वरां टुरिस्ट ट्रॅव्हल करतलो काय हो प्रश्न आसतालो. सो तो 5-6 वरांची जर्नी घेतालो. आज तो 12-14 वरां ट्रॅव्हल करपाक रेडी आसा. आतां वॉट इज इट दॅट वी नीड टू स्टिच? तूं म्हणटा तसोच स्पिरिच्युअलिटी जावं, वेलनेस जावं. We are already maybe in the next 3 to 4 months or maximum 6 months you will see the new story being unveiled. Ata we are still working on this, we are on the storyboard. But to be a international consultant असल्या गजाल्यांक spirituality you don't need big consultants. You need 2 things. You need to have a right marketing team, which you need to have some agency understanding your thought and move it ahead. Because today the world moves around digital media, and influencers and other people make a big story to what you want to say. Fortunately for us, we have people like Sanjeev Sardesai, Savani Shetty, Mahindra Alvaris. We have so many people on board who are already working on this belt because they know it best. आणि वेन आमच्या गोंयकाराकूच हें सगळें खबर आसा जाल्यार आमकां भायलो मनीस कित्याक जाय? सो टुडे वी आर ट्रेकिंग देअर हेल्प टू एन्श्युअर दॅट वी हॅव देअर बेसिक्स डन रायट. दे नो हिस्ट्री, दे नो वॉट इज रिक्वायर्ड अँड दे नो हाऊ डू वी कनेक्ट. अँड वी कॅनॉट, हांवें तशें म्हणलां अशें चेन्नय गेलो की देवळांनी भोंवत रावता. हांगा तशें करूंक मेळना आमकां. हांगा देवळां बरोबर वी वील ऑल्सो हॅव टू स्टीच देम विथ सम वेलनेस, सम योगा, थिंग्स विच आर अरावंड. सो थंय 5-6 दिसांक आयलो जाल्यार हाऊ डू यू क्रिएट दीस थिंग इज वॉट वी आर वर्किंग ऑन. स्पिरिच्युअलिटी बरोबर तुजी होमस्टे आसतली, होमस्टे बरोबर तुका कॅरवॅन आसतली. म्हाका जाय तें अशें की बीच जे पळय आतां ओवर स्ट्रेस जाला ताका लागून जाता कितें आमचे बिची बी डिग्रेड जावपाक लागल्यात. तेच शेक कारण टुरिस्टांक कशें आसता जो ट्युरिस्ट परत
त्या राज्यान येता तें राज्य खरें यशस्वी अशें मानतात आनी गोंयान भितर खूब जाण आसात जे प्रत्येक वर्सा येवपाक सोदतात. सो तांकां एडेड एट्रॅक्शन्स बिचा पासून पेल्यान व्हरतलो जाल्यार एक तर दुसरे कडेन चड बरें एट्रॅक्शन निर्माण करचें पडलें गोंयान आनी दुसरें बीच सांबाळपा खातीर बिचाचेर चड टॅक्स लावप, शॅक्स संख्या कमी करप, शॅक्साचेर चड निर्बंध घालप अशें कितें म्हणजे ताका उलटें आमचें कितें जाता आमी कितेंय काम केलें जाल्यार एक म्हणल्यार आमी गोंयकार आनी आमचें गोंयकारपण हें परत परत वयर येता. इट लुक्स लायक द गव्हर्मेंट इज वर्किंग ऑन अ फॉरेन टेरिटरी. Today when we are working, the Chief Minister is very clear along with us that we need to work in the interest of Goa and Goans. Exactly. आता वॉटर स्पोर्ट्स आमी रेग्युलेट करपाक गेले, काळो कोट धवो कोट म्हणून कितें सुरवात केली. पॉलिटिकली वी हॅव टू हॅव अ व्हेरी क्लियर मॅन्डेट की इन दीस we shouldn't do politics. So why don't you so traditionally it is not NGO, it's a political will. How म्हजी वोट बँक सांबाळपाक पॉलिटिक्स खेळटलो जाल्यार यू आर ऑन द रॉंग सायड ऑफ द थिंग. वी मे बी रुलिंग, वी मे बी ऑपोजिशन. हे तुजे कडेन अपेक्षित आसा. वी मे बी रुलिंग, वी मे बी ऑपोजिशन. न्ही हातून इम्पॉर्टंट यू आर अ व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, आय एम व्हेरी क्लियर पर्सन. सो टुरिजमाक दिशे दिवपाक जे एक धाडस जाय इम्पॉर्टंट एक आसा. पॉलिटिकल विल आज ह्या सरकारा कडेन आसा. मुख्यमंत्री इज व्हेरी क्लियर टू ड्रायव्ह दीस. वी आर देर टू पुट द आयडियाज अक्रॉस टू ड्रायव्ह दीस. आतां माविन हांव आनी सीएम बसून वी स्टार्टेड मुवींग ऑन द टॅक्सी. वाय आमकां कितें टॅक्सीवाल्यांक भायर काडपाक जाय मोवीन झगडटा म्हणून ना वी हॅव व्हेरी कॉर्डियल रिलेशन. व्हेरी नायस. when we talk about this particular thing, टॅक्सी भावांक काडटा, भायल्या लोकांक हाडटा. वॉटर स्पोर्ट्स केले, वॉटर स्पोर्ट्स केले, वॉटर स्पोर्ट्स आमी करपाक गेले, रेग्युलेट करपाक गेले. तांचे एप्रिहेन्शन कितें आसा बसपाक. आय हॅव हॅड मिटिंग्स विथ देम. इट इज नॉट दॅट जस्ट बॉट थिंग्स. आय हॅव बीन टॉकिंग. टॅक्सीवाले सदांच म्हणटाले कोणूच उलयना. आय वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर टू सिट विथ देम. तो दे आर ऑन रिकॉर्ड सेइंग 5-6 वर्सांत पयलो मंत्री मेळ्ळो म्हणून. रोहन बाब कन्सेन्सस आसा की गोंयान ज्या पद्दतीन टॅक्सी चलतात त्यो लोकांक लुबाडटात. आय विल पुट इट टुगेदर. It is taxi. Water sports need to be regulated. Exactly. We need to ensure there is no security in the. So हांगा भायलो येवपाचो प्रश्नच ना. तुमचे ट्रेडिशनल बिझनेसेस तुम्ही चलया. आमी तुमकां सपोर्ट करता बरें चलोवपाक. पूण लेट अस नॉट ड्रायव्ह बिझनेसीस आउट ऑफ गोवा बिकॉज लॉस टू देम, लॉस टू अस एंड लॉस टू गोवा एज अ होल. आमची टॅक्सी लॉबी म्हणून जे पळय जाल्यात इट्स लायक ए माफिया. ऑल न्यूजपेपर्स, ऑल मिडिया इन वन वॉयस सेइंग दिस. सो हो माफिया जो पर्यंत तुमी आडावचे ना तो पर्यंत टुरिस्ट तुमी क्वॉलिटी टुरिस्ट तो येवचो ना. टॅक्सी कितें जाता दांतले हांव सदांच म्हणटा दांतले 8 बरे आसतात. 2 जाण ते म्हाका दिसता दांतले 2 जाण बरे 8 जाण वायट. आय विल वाउच इट डिफरंटली. दांतले 7 जाण तरी बरे असतात, 3च वायट असता. पूण ते 3 कंट्रोल द होल थिंग. आनी दॅट 3 पीपल करता 7 जाण भिवन रावतात. इट इज टायम दॅट इंडिव्हिज्युअल थिंग्स इंडिव्हिज्युअल थिंग्स. मुंबयच्यान गोंयान येवपाक फक्त 1800 रुपये पडटात. आतां पयर हांव आयला मोपा मुंबयच्यान 1800 रुपये तिकेट. थंयच्यान पणजेन येवपाक मोपांतल्यान तो 3000-4000 रुपये मागता. सो आतां आमकां इट इज टायम दॅट द टॅक्सी ब्रदर स्टार्ट्स थिंकिंग for himself and for Goa, rather than being a part of that so-called mafia. To say that आमी करचेत ना. आज आमी कितें केल्लें, तुका तुजो ॲप हाडून दिलो. We developed a app and we said you all run it, you all take the revenues, you all earn out of it. पूण चलयात, टेक्नॉलॉजी वापरात. डायरेक्टर ऑफ टुरिझम, आमचे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट नोटिफाईड रेट्स. आनी कितें जाय, पॉयंट टू न्ही, 2 वे जी आसा तुका 1 वेक मेळटा. सो यू आर मेकिंग मोर मनी आउट ऑफ इट. बट गेट इन टू रेग्युलेशन. So we are fighting these particular things to ensure it works in the right frame. But आमच्या स्टेक होल्डरांना आता समजून घेवपाक जाय की कॉम्पिटिशन आता सुरू जे जाला, वी शुडंट बी लॉस्ट आउट इन द ओवरऑल बीइंग. दिवपी कोमी कापूर उडोवपाक जायना. खरेंच सारकें उलयलें तूं. कारण मायनिंगान तेच केलें न्ही. इतलें सामकें अदाशीपणान घुसले निमाणे कोर्टाक बडी मारची पडली. आतां टुरिजमान तेंच जायतलें म्हूण भितात. एडिशनली आतां आमकां परत आनी एक चॅलेंज जाल्या, वीच इज नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट डिरेक्टली, वीच वी हॅव टेकन अप विथ द युनियन मिनिस्टर ऑफ टुरिझम. इफ यू सी द रेट्स ऑफ एअरवेज एंड द होटेल रेट्स मेक्स गोवा अ कॉस्टली डेस्टिनेशन बिफोर द टुरिस्ट कम्स इन. थायलंडाक वचप सवय पडटा. सो तो टुरिस्ट जो येता हांगा तो हांगा मोडटा कमी मागीर. But we need to ensure that the airfare and the hotel rates somewhere get rationalized in the interest. Nice. Inventory कमी झाली म्हणून तू rate वाढयता because the supply and demand. Correct. A 5-star rate today in Goa I can say is quite high as compared to any other state in the 5-star category. So when we are offering these services overall, म्हणजे whether it's the local ecosystem of taxi, water sports, so you are going to control the rates of the hotels. We cannot directly control the rates of the hotel, but we need to talk to the trade and see what best we can do. तुम्ही असे करू शकतात की इन पार्टनरशिप विथ टुरिझम डिपार्टमेंट काय बऱ्या हॉटेलांक रेट तुम्ही डिस्कस करप आनी लोकांक इन पार्टनरशिप आशिल्ल्यान
लोकांक ती पब्लिसायज करप म्हणजे ऑटोमॅटीक देर विल बी प्रेशर ऑन अदर्स. This year we are going to try a new thing where we try to work out with the airline on the number of seats, the hotel with the number of rooms, and teach new countries where they can get a package. आता तू समज व्हिएटनाम वता, येस व्हिएटनाम गेल्लो मनीस or Thailand गेल्लो मनीस, I don't want to compare with Goa because we feel Goa is to go quality over quantity. But if you realize that the airlines fare is low, the hotel rates are low, so tourists थंय पावतकर थंय भरपूर मोडटा. एक्झॅक्टली दिस इज अ गुड कन्सेप्ट. So we need the tourists coming here to spend in the state, and for which we will have to म्हजो put एक this. निमाण प्रश्न, जो प्रश्न तुम्ही पळय स्पिरिच्युअलिटी म्हणटात, म्हणजे बिचा पासून टुरिस्टांक बऱ्या जाग्यार व्हरप. बीच आनीक एक मोठी आडखळ म्हणजे ड्रग्स, आनी गोंयचें नांव पेड्यार करपाक ड्रग्स खूब काम करता. गोंयचे लोकल लोक आतां ड्रग्सान आयल्या म्हणटा आतां रिपोर्ट्स आयल्यात, लोकल भुरगे ड्रग्स घेवपाक लागल्या मोठ्या प्रमाणाचेर. सो ड्रग्स कसो तुमी आडयतले? ड्रग्स इज डेफिनेटली अ चॅलेंज. कित्याक आज पयलीं जाल्यार फुडल्या पिढीचे चिंतले जाल्यार वी नीड टू एन्श्योर इट. कारण आतां युरोपीय देशांनी खुबशे लिगलायज केला, कंट्रोल्ड, रेग्युलेटेड. प्रश्न लिगलायजाचो येत ना. अ कंट्री इज नोन बाय दीज ट्रेडिशन एंड कल्चर्स. येस वॉट वी एज अ कंट्री आर. आमी महाभारत आनी रामायण करून हांगा समज एपिक्स घेवन आयल्या आनी मायथॉलॉजी वी आर रीच इन इट. आनी आमी म्हणटा आमचे देश वी फॉलो द गॉड्स विथ स्पिरिच्युअल एंड थॉट्स एंड फेथ. I think we cannot compare ourselves to countries which are doing this. But without being hypocrite, we have to ensure that we act with a very iron fist. And I think the Chief Minister has already started working on the drugs arena very aggressively. या लास्ट 2 वर्षां पहिले 1 वर्षां पहिले टायट धरत सामकी गरज आसा कित्याक वी हॅव टू थ्रॅश दीस. इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ द ड्रग्स, इट इज द थिंग विच इज मुव्हिंग अराउंड. टुरिझमाची जबाबदारी चड इतल्या खातीर येता, सगळ्या जगाक खबर आसता बीच बेल्टाचेर खंयच्या शेकांनी खंयच्या नायट क्लबान ड्रग्स विकतात. आमचे प्रॉब्लेम कितें जाता, एवरीथींग अराउंड गोवा इज रिलेटेड टू टुरिझम which directly may not be, but it hampers tourism. Correct. Drugs is not a part of tourism, but affects tourism. Exactly. And attracts tourists if drugs are available. But it is a part of the police. Yes. And responsibility to ensure action is being taken. बरोबर. Fortunately, I think in the last 3, 4, 6 months, if you see, the new SP also has been acting quite aggressively on this front. And maybe we might get. तुमकां सामकें सिरियसली ड्रग्स काबार करपाचें आसा? सामकें न्ही, तो प्रश्न येना. वेदर इट इज एलिगेशन्स ऑफ डान्स बार, प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग्स, ह्या आमच्या गोंयच्या थिमान बसत ना. रेव पार्टीज. सी वेन वी टॉक अबाउट फेस्टिविटीज, एवरी फेस्टिवल इज इट्स ओन प्लस एंड मायनस. तूं आज फाल्यां खंयचे ट्रेडिशनल एक्टिविटी कर नाल्यार बाकीचे, इट इज नॉट दॅट ड्रग्स आर सोल्ड एट सनबर्न. इफ पीपल आर युटिलायझिंग दीस ऑपॉर्च्युनिटी टू सेल ड्रग्स, दे हॅव टू बी टॅप्ड. पूण फेस्टिविटीज आमी करतात, आतां आमी फाल्यां तूं गांव कशें हें करतलो काय म्हणटा, हाव वील यू अट्रॅक्ट. आज वर्सभर आमची फेस्टिविटी चालू आसपा जाय. इट इज आज चिकलकालो जालो, फाटीं सांवजेव जालें, शिगमो आसता, कार्निवल आसता. द होल इयर्स कॅलेंडर नीड्स टू बी स्टिच्ड. वीरभद्रा आसता, कितलेशे इव्हेंट्स आसता. म्हजो ड्रग्साच्या संदर्भान आनी जी कितें काळी कर्तुबो चल्ल्या त्या संदर्भान की वाय डोंट यू स्टार्ट ए प्रोसेस वेरी यू वील इंटरॅक्ट विथ द NGOs कॉन्स्टंटली ऑन द रेग्युलर बेसीस. टुरिझम बेल्टान जितले NGO काम करतात ते मग ड्रग्स असो, प्रॉस्टिट्यूशन असो किंवा बाकीचे गजाली असो, अशे तरेचे जर कायम स्वरुपी एक डायलॉग जर सुरू जायत न्ही, तुमकां एक फाटबळ मेळटलें आनी तुमचे फाटल्यान NGO उबे रावतले की बाबा अशे तरेचे आमकांय दिसता. जे NGO सिन्सियरली काम करतात, वी वूड लव टू वर्क विथ देम. जे NGOs would like to use the government for their own benefit, I am not talking about those NGOs. So NGOs who are serious, we are open to work with them if we are able to get. Why don't you create a department in your tourism? Department and काय जायना, there is the will of the government, it is required. So end of the day the parent department is home department to act on this. All we need to do is NGOs कडल्यान इनपुट्स घेवन तांचे कडेन कितें हेल्प जाता जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन बसून वी हॅव टू मूव इट आउट. इम्पॉर्टंट इज गोवा एज अ डेस्टिनेशन शूड गेट दॅट प्रिफरन्स टू वॉट इट इज, नॉट वॉट इज हायप्ड अपॉन. आमचे गोंयचें अस्तित्व एक आसा आनी दाखोवपाचें एक जालें. सो वॉट एक दात ब्युटिफूल. आमची वळख जी पळय ती सांबाळून दवरून टुरिझम वाडोवप, हे हो कन्सेप्ट सामको बरो. रोहन बाब, थँक्यू व्हेरी मच. तुमी इतलो वेळ दिलो, आमच्या स्टुडियोन आयले आनी मुलाखत दिली. महत्वाचें आमी सदांच उलयतात तें टुरिझम, कारण गोंयची वळख तशी दवरून टुरिझम वाडोवप हें एक आव्हान. कारण आमी पळयतात टुरिझम आयलें की प्रॉस्टिट्यूशन येता, टुरिझम आयलें की कसिनो येता, टुरिझम आयलें की जुगार येता, टुरिझम आयलें की ड्रग्स येता. हाजेर कंट्रोल दवरप इतलें सोंपें नासता. हें जाणा आमी आव्हानूच तें. कारण निमाणें कशें हो एक लाँग लढो आनी लाँग प्रोसेस, लाँग पॉलिसी तयार केली जाल्यारच अशे तरेचें बरें टुरिझम जावन गोंयांक इनकम मेळून बरे ट्युरिस्ट येवन गोंय सांबाळून उरूंक शकता. म्हाका दिसता तुमचे कडेन जी पळय करेज आनी कमिटमेंट आसा
आनी एक इच्छाशक्ती, तुम्ही परत परत हो शब्द वापरला, गव्हर्मेंटा कडेन इच्छाशक्ती आसा, सामकी बरी गजाल. म्हाका दिसता की आमकांय आनी NGO तुमी म्हणटा तशें एक मिडिया आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंट एके तरेन जर बरे तरेन जर काम करत, म्हाका दिसता गोंयची ट्युरिजम आनीक बरे तरेन वाडूंक शकतलें. धन्यवाद. थँक्यू.